नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात शस्त्रवैद्य डॉक्टर ए.व्ही. बाळिगा हांगेलो वळख करून दितस. ख्यात वैद्य, शस्त्रचिकित्सक, शिक्षण तज्ञ, देशप्रेमी डॉक्टर ए.व्ही. बाळिगा स्वातंत्र्य झुजारी, समाज सुधारक आणि पत्रकर्ते जावन आशिल्ले. डॉक्टर ए.व्ही. बाळिगा म्हणून वळखत आशिल्ले अण्णप्पा विठ्ठल बाळिगा 26 एप्रिल 1904 इसवेंतू उडुपी जिल्ह्याच्या कल्याणपुरांतू जन्मले. तांगेले प्राथमिक शिक्षण कल्याणपुराचे हिंदू हायर एलिमेंटरी शाळेंतू जाल्ले. प्रौढ शिक्षणा खातीर तांणी उडपीचे ख्रिश्चन हायस्कुलाक दाखल जाल्ले. त्याच वेळार महात्मा गांधीले उल्ल्याक मान दिवन ब्रिटीश राजाच्यो शिक्षण संस्थो सोडून गुजरात विद्यापीठा सावन चलोवच्यो संस्थो नॅशनल स्कूलांतू प्रवेश घेतलो. त्या वेळाचे मॅट्रिक्युलेशनाक ब्रिटिशांनी मान्यता दिनी देखून तांकां MBBS शिक्षण घेवच्याक अवकाश मेळ्ळी. त्या निमित्त तांकां मुंबईचे नॅशनल मेडिकल कॉलेजाक LCPS शिक्षण घेवका जालें. ती परीक्षेंत तांणी अव्वल अंकान यश मेळयलें. बाळिगाले ह्या यश KEM आस्पतालाच्यो मुखेली G.V. देशमुखाले लक्षांत आयलें. तांणी बाळिगाक वैद्य जावन KEM आस्पतालांतू नियुक्त केलें. बाळिगा उन्नत शिक्षण घेवपाक शिश्यवृत्ती मेळून लंडनाक गेल्ले. थंय तांणी मॅट्रिक्युलेशन LRCP, MRCS आनी FRCS पदवी जोडली. 1933 इसवींतू तांणी भारताक येवन KEM आस्पतालांतू सहाय्यक सेवावृत्ती शस्त्रवैद्य जावन नेमणूक जाल्ले. 1964 इसवींत ताईं तांणी खासगी आनी आस्पतालाच्यो वृत्ती सांबाळून राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरार ख्यात वैद्य म्हणून नांव पावले. शिक्षण तज्ञ जावन बाळिगान कुमटांतू कॅनरा आर्ट्स आनी सायन्स कॉलेज स्थापन करच्याक उमेद दाखयली. तशेंच उडपींतू MGM कॉलेज, मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज, मुंबई हाजी आलींतू चर्डवाल आस्पताल करच्याक आपले योगदान दिले. तांणी भारतीय शस्त्रवैद्यालय संघाचे स्थापक सांदो जावन आशिल्ले. देशप्रेमी बाळिगान स्वातंत्र्य झुजांतू भारत सोडा चळवळींतू वांटो घेवन बंदीखाणे शिक्षा सावन भुगत जाल्ले नायकांक आश्रय दिवचे मुखांतर देशप्रेम दाखयलो. भारताचे स्वातंत्र्य उपरांतू गोवा मुक्ती आंदोलनांतू वांटो घेतला. भारत आनी रशियाचे राजकीय संबंध वाडोवच्यांतू तांणी आसक्ती दाखयली. 1962 इसवींतू चीना युद्धांतू भारताचे पराजय उपरांत अनधिकृत राजनैतिक ध्येयार चीना देशाक भेट दिल्या. स्वतंत्र सामाजिक आनी राजकीय विचार व्यक्त करच्याक पॅट्रियट दिसाळें आनी लिंक नेमाळें सुरू केलें. तांणी सगळे भारतांतू साबार शिक्षण संस्थो, आस्पत्रे, ग्रंथालय, वैद्यकीय आनी इंजिनियरिंग शिक्षण घेवचे अर्ह विद्यार्थींक विद्यार्थी वेतन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन सभांगण उडपींतू IMA भवनाक देणगी दिल्या. 1964 इसवींतू तांगेले देहांत जाल्ले. डॉक्टर ए.व्ही. बाळिगाले गौरवार्थ साबार शिक्षण संस्थेक तांगेले नाव दवरलां. मणिपालाचे कस्तुरबा आस्पत्रेंतू तांगेले स्मरणार्थ डॉक्टर ए.व्ही. बाळिगा विभाग केला. हे विभागाचे उक्तावण भारताचे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हांगेले हातान जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र
आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन डॉक्टर ए व्ही बाळिगा हांगेले आठव करता ती नमस्कार.